नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तवशा भाकरी करच पडूया. आम्ही पोड तवशी यूज करून ही भाकरी केला. तवशी बरेकन धुवून दोन्ही वाटेची तो कापून घेवची आणि ते बरेकन किसोन घेवचे. तवशी जून उरल्यार भायली साल बी काण घेवका आणि मागीर किसोका. तरणी उरल्यार साल काडक म्हणना. ह्या मिडियम सायजाच एक तवशान 2 भाकरी जातात. एक भाकरी करच्याक आमकां लागतले 1 वाटी तवशा कीस, 6 ते 7 चमचे रवो, सोय, 1 मिरसांग, 2 चमचे साखर, चवीक मीठ, 1 चमचो तूप आणि 1 चमचो तेल. एक व्हड आयदनात किसेल तवशें ताजे उदक घालून घेवचे. त्या उदकात धरत तितले रवो घालून घेवचो. सोय घालची, 1 मिरसांग घालचे. तिखसाण जास्त जाल्यार जास्त मिरसांग घालची. 2 चमचे साखर घालचे. गोडसाण जास्त जाय जाल्यार जास्त घालचे आणि चवी पुरती मीठ घालून घेवन बरें एकपटी मिक्स करून घेवचे. उदक जास्त अशें दिसल्यार आनी थोडो रवो घालून घेवचो जाता. तवशाक अजुनूय आनी थोडो उदक आसा म्हण आनी 1 चमचो आमी रवो घालून घेतलो. रवो खूब कमी घालचे ना. खूब कमी रवो उरल्यार भाकरी भाजतना त्रास जाता. आमी हांगा अर्द तवशाक 5 व्हड चमचे रवो घाला. आता आयदनाचेर एक धाकण धापून 10 मिनिट रवो फुलच्या सोड्या. 10 मिनटां नंतर परत सगळे एकपटी बरेकन मिक्स करून घेवया. गॅसार तवो बरो करून तापोवन ताजेर तेल नाजाल्यार लोणी घालून घेवची. कालेल पिठाची भाकरी थापून घेवची. वयल्यान तूप सोडचे. आणि भाकरी धापून मंद आचेचेर 7-8 मिनिट एक वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाकरी भाजून घेवची. एक वाटेन तांबडी जाली की भाकरी परतून घेवया आणि दुसऱ्या वाटेन बी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवया. हुन तवशा भाकरी रेडी आसा. चटणी पिठो आणि तुपा बरोबर ही भाकरी सर्व करा आणि कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.